नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आंबेडनगरगांव सत्तरीतले सुपर मार्केटाक लागला उजो, लाखांनी रुपयाचे जाले लुकसाण, शॉर्ट सर्किट जाल्ल्याचो अदमास, सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्तुकी जाले काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठातल्या श्रीरामाचे 77 फूट उंचायेचे मूर्तीचे भव्य पद्धतीन अनावरण, फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हणून पर्तगाळी मठ करतले काम। 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची रंगाई समाप्ती, स्किन ऑफ यूथ चित्रपटाक फावो जालो भांगरा मोर, अभिनेते रजनीकांत हांका सिनेमा मळार योगदान दिल्ले खातीर तांचो केलो भोवमान। तांबडो रस्तो मुळगांव घडलो भिरांकूळ अपघात, 2 दुचाकींची जाली समोरासमोर टक्कर, बार्देसच्या दोनूय दुचाकी चलोवपी तरणाट्यांक आयले आगताक मरण। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान केल्ल्या आरोपांचेर पीडब्ल्यूडी अभियंता उत्तम पार्सेकाराचे मौन व्रत, नो कमेंट्स म्हणीत पार्सेकारान ताळे उलोवप। आणि महाराष्ट्राच्या हद्दीत एलईडी उपकरणांचो नुस्तेमारी, बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी केल्ल्या प्रकरणात बार्देसातल्या आमदारांचे 2 ट्रॉलर जप्त, फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारान रंगायर कार्यावळीन 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची समाप्ती जाली। एश मेफर दिग्दर्शित स्किन ऑफ यूथ या व्हिएतनाम, सिंगापूर आणि जपान ह्या 3 देशांची कलाकृती आशिल्ल्या चित्रपटान भांगराळो मोर पुरस्कार फावो जालो। जाल्यार ओनूचे ICFT युनेस्को गांधी पदक एरिक स्वेझन दिग्दर्शित सेफ हाऊस या चित्रपटाक मेळ्ळो। सर्वोत्कृष्ट वेब सिरीज पुरस्कार बंदिश बेंटीट ह्या सीझन 2 ह्या सिरीजान जिखलो। हे कार्यावळीत अभिनेते रजनीकांत हांका सिनेमा मळार 50 वर्सां योगदान दिल्ले खातीर तांचो भोवमान केलो। पळयात इफीचे कांय दोळे दिपकावपी खीण। खूप इनोव्हेशन वेगळ्या तरेन करप हे फिल्म इफीच्या सगळ्या डायरेक्टरांचे म्हणणे आशिल्ले। इट इज नॉट बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा किंवा ESG चे म्हणणे नाशिल्ले, ते सगळे तांचेच म्हणणे आशिल्ले की द फ्लोट कार्निवल आणि शिमगो उत्सव तातूंतल्यान दाखोवपाचो म्हणून इनॉग्रल त्या पद्दतीन जाल्लें। आज क्लोजिंग सेरेमनी परत एकदा आमी श्यामाप्रसाद भगवती स्टुडिओ आसा म्हाका दिसता क्लोजिंग सेरेमनी पळयता आसतना ज्युरीनी जज केल्ल्या प्रमाणे वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा, बेस्ट एक्टर सगळे अवॉर्ड हांगासर दितले। इन एडवान्स हांव त्या सगळ्यांचे कॉंग्रॅच्युलेशन्स करता। फाटले 8-9 दीस जाले आमी जाका म्हणटा की फिल्म फॅटर्निटींतली क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग हे सगळें आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा। गोंयकारांचें भाग्य आसा की अशा पद्दतीचे फिल्म फॅटर्निटीचे सगळे एक्टर्स ते मास्टर क्लासीस हे सगळे हांगासर पळोवपाक मेळटा आसतना हे गोंया खातीर तशी एक बरी गजाल आसा। गोवान 2 फिल्मां गाला प्रिमियर जाली अबाउट इट। हांव परी म्हणटा की कोंकणी फिल्म फॅटर्निटी खूब स्कोप आणि खूब बऱ्या पद्दतीन उभरते स्टोरी टेलर्स आसतले, डायरेक्टर, प्रोड्युसर हे खूब फुडें येता हे पळोवन म्हाकाय खूब खोस भोगता। सारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मौजूद हुए, तो देखिए बहुत खुशी हो रही है एंड न्यू जनरेशन फिल्म मेकर्स को बहुत इंस्पायर करते हैं ऐसे एक फिल्म फेस्टिवल। सो एंड गोवा गवर्नमेंट को भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठातल्या श्रीरामाचे 77 फूट उंचायेचे मूर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अनावरण केले। या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वळेर स्वामीची, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकर, दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हणून पर्तगाळी मठ काम करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी शुक्रारा काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठातल्या श्री रामाच्या 77 फूट उंचायेच्या मूर्तीचे अनावरण झाले।
या भव्य सुवाळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकार, मंत्री दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हणून पतगाळी मठ काम करतले. हो मठ नवे पिळगेक आमचे संस्कृताये कडेन जोडून रावपाक आदर करतलो, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा, जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं. यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है. इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है. विकसित गोय 2037चे उद्दिष्ट साध्य करताना राज्याची आध्यात्मिक उदरगत जातली. श्रीरामाची मूर्ती आशिल्लो पर्तगाळी मठ राज्यातले महत्वाचे पर्यटन स्थळ जातले, अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. आमी पळयता की मठ संस्कृती हो गोंयचो इतिहास आसा. वेगवेगळ्या आध्यात्मिक मठांतल्यान जावं तो तपोभुमी वयलो कुंडयचो मठ, जगद्गुरू नरेंद्राचार्य हांचो मठ, स्वामी समर्थ मठ, हातुर्डी मठ, अशा पद्धतीची गोंयांत आसलेली भजन संस्कृती आसतली किंवा पंढरपुरीक वारी वचपाची परंपरा आसतली. आमी गोंय स्पिरिच्युअल लँड म्हणून फुडें व्हरपाची ही परंपरा अशाच पद्धतीत आध्यात्मिक आणि धार्मीक परंपरेत ही विचारसरणी फुडें व्हरपाचें काम आमी सातत्यात करता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा पणजेंतल्या त्या मांडवीच्या दर्या संगमाचेर गोमंत भुमीचो जनक आमी परमपूज्य परशुरामाची भव्य अशी मूर्ती उबी केल्या उपरांत हे गोंय हे पुराय परशुराम भूमी म्हणून वळखले वता आणि परशुराम भूमीच्या नावात आमी सातत्यात थंय सुरू केल्ल्यो समुद्र आरती ह्योय सगळ्यांक खबर आसा. मानाधीक मोदीजी हांच्या सहकार्यान हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना अटल सेतू आसतलो, ज्ञान सेतू आसतलो, कृषी सेतू आसतलो किंवा आमी म्हणटा तसो योग सेतू आसतलो. ही योग सेतूची परंपरा हांगासर ज्ञान सेतू आणि ज्ञान सेतू या माध्यमांतल्यान आमी सदोदीत फुडें व्हरत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे भारताचे धर्मपुत्र. तांच्या फुडारपणाखाला देश व्हड प्रगती करीत आसा, अशें विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगले. अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं. उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं. आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है. तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है. और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए. हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है. अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो
तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। शुक्रारा तांबडो रस्तो मुळगांव वाठारात 2 दुचाकीमदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात रेवोडेचे 2 भुरगे ओमकार फडते आनी तेजस कवठणकर आगताक खलास जाले, जाल्यार एक्टिवा स्कुटरीचेर आशिल्लो हळडणचो दादलो जखमी जाला। ह्या दोगूय तरणाटे दिवचलच्यान म्हापशेच्या दिकेन वतना हो अपघात घडिल्ल्याची म्हायती आयल्या। पळय दिवचल असलोडे ह्या मेन रस्त्याचेर शुक्रारा सांजे एक भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात बार्देस तालुक्यांतल्या रेवोडे वाठारांतल्या दोगा तरणाट्यांक आपलो जीव वगडावपाचो पडलो। हो अपघात मुळगांवच्या तांबडो रस्तो वाठारांत जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रेवोडचे 2 तरणाटे मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्यान म्हापसाच्या दिकेन वताले। तांबडो रस्तो वाठारांत पावतकीर फुडल्यान वचपी एक्टिवा स्कुटरीक ओवरटेक करतना मोटरसायकली चलोवपी तरणाट्याचो तोल गेलो आनी मोटरसायकल रस्त्याच्या कुशीक वचून पडली। त्या बरोबर मोटरसायकली वयलो तेजस कवठणकर आनी ओंकार फडते हे दोगूय जाण रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हडल्या पायपाक आपटले। ह्या अपघातात ह्या दोगांय तरणाट्यांक आगताक जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार एक्टिवा स्कूटर लेगीत रस्त्याचेर पडून एक्टिवा स्कूटर चलोवपी हळडोणे वाठारांतलो सदानंद साखळकर हो लेगीत ह्या अपघातात जखमी जाल्लो आसा। ह्या अपघातात जे तरणाटे बळी पडल्यात तांकां दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत हाडले उपरांत थंयसरल्या दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। पुलिसांनी पंचनामो करून आतां ह्यो दोनूय डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोयेच्या GMCत व्हरपाचे तयारी केल्ली आसा। जाल्यार ह्या अपघातात जो एक्टिवा चालक जखमी जाला ताका लेगीत फुडल्या उपचारा खातीर म्हापसाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरपाची तयारी केल्ली आसा। ह्या हो अपघात नेमको कसो जालो ते अजून कळूंक ना। दिवचल पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर परम सावंत। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा रेखान PWDचो प्रधान मुख्य अभियंतो आणि एक IAS अधिकारी सामील आशिल्ल्याचो आरोप केलो। ह्या आरोपांचेर PWDचो अभियंतो उत्तम पार्सेकर पेडण्यात जाल्ले एके कार्यावळीत पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यार ताणें नो कमेंट्स म्हणत ह्या विशयाचेर उलोवप टाळ्ळें। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकार, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली। एका प्रादेशीक पक्षाच्या कार्यालयात कामाक आसतना थंय पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवप हे काम आपले चालूच आसले अशें पूजान सांगिल्ल्यान गोंयांत बरीच खवदळ पातळिल्ली। हे उपरांत आता भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हाका पेडणे गेल्ल्या एका कार्यावळीत पत्रकारांनी पूजान केल्ल्या आरोपांचेर प्रश्न विचारले। नो कमेंट्स म्हणीत तांणी उलोवपाक टाळ्ळें। उपरांत पत्रकारांनी ताका आनीक प्रश्नार प्रश्न करून उजरावन काडलो। पळय तुमचेर आरोप केला, कितें आहा भितर तथ्य? तुमचें नांव येता। नो कमेंट्स। कमेंट्स म्हणजे कित्याक कमेंट्स ना? आरोप जाता ना तुमचे? आरोप जाता, तुम्ही अधिकारी कॅश घेतल्यात म्हणून तुम्ही जॉबाक? नो कमेंट म्हणजे काय अशें आसता? म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही? कितें एक्शन घेतले? जर तेणी समज त्यांनी खोटे आरोप केले जाल्यार तुम्ही कितें एक्शन घेतल्यात? हय, एक्शन घेतल्यात कितें? ऑफिसर न्हू तुम्ही आता, नंबर 1चे ऑफिसर, कितें म्हणटात? पूजान आरोप केले तेतून तथ्य आसा? लोक म्हणटात तथ्य आसा, तुम्ही कितें म्हणटात? लोक म्हणटात तथ्य आसा न्हू? तुमचें कितें म्हणणें? की उलोवपूच ना, मौन व्रत धारण केल्यात? उलया तुम्ही ना भितर त्या प्रकरणात तुम्ही जॉब दितात तर ऑफिसर जॉब दितात काय सरकार जॉब दिता? त्यांनी डायरेक्ट आरोप केलात न्हू तुमचेर? आरोप केले
हा सांगा उलय उलय मौनवर धारण केलं दिसता तुम्ही. अधिकारी म्हणजे उलोवंक जाय न्हू. ऑफिसर येतो व्हडलो मरे क्लास 1. तुमकां अधिकार आसा दिवपाक जॉब? काय तुम्ही ते खोटे आरोप म्हणून कितें फुडें हे करताले टिचर एक्शन जातली पुजाचेर हे करतले की आपल्याचेर आपले नाव घेतल्या म्हणून बी काय तुमकां खंयच्या मंत्र्यान सांगला उलय नाका प्रतिक्रिया दिनाका म्हणून. बी तुमकां काय सपोर्ट बी आहा तसो म्हणजे सांगा नाका सध्या आमी मागीर पळोवया बीन अशें कितें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. महाराष्ट्राच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयचे 2 ट्रॉलर जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जप्त केल्ले 2 ट्रॉलर बार्देजांतले एका आमदाराच्या मालकीचे आशिल्ल्याचे कळटा. नेमांचे उल्लंघन करून दर्यांत आशिल्ल्या जीवजंतूंक धोकादायक आशिल्ल्या LED उपकरणांचो वापर करून बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करताले. हे कारवाये खातीर आतां आंतरराज्य दर्यावेले शिमेचें उल्लंघन करपाचो मुद्दो परतून एक फावट मुखार आयला. बोट्यो ज्यो पळय इल्लीगल फिशींग करताय ही जी पळय केदार नायकाची बोट म्हणून दवरलेली आहा तेणी महाराष्ट्रान. आतां हो गोंयचो MLA हेची बोट दवरप म्हणल्यार तुमी चिंताय हो गव्हर्नमेंट कितें चलयतलो. हेजेर सारकें दाखोवन दिता की गव्हर्नमेंट फेल जाल्ला. BJP गव्हर्नमेंट सारका फेल जालो आहा. एकोडे लॉ एंड ऑर्डर ह्यो चोरयो जाताय, वयर जे पळय गांवांत चोरी जाताय तशेंच आयज दर्यांत चोरी जाल्यो एकोडे कांयच करूंक जायना. जाल्यार महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान धरून ह्यो बोट्यो दाखयल्यो की बरें इल्लीगल फिशींग दर्यांत जाता म्हणून, LED लायट फिशींग जाता म्हणून. हांव डिपार्टमेंटाक डायरेक्टर आहा शर्मिला मोंतेरो आनी आमचो मिनिस्टर नीलकंठ हडर्कर फिशरी मिनिस्टर आहा तेकोडे विचारो कोत्ता आनी तेणी आमकां दाखोवचें तेंकां कितें फायन मारला, कितली फायन दवरला. तेंकोडे जावना त्यो बोट्यो म्हयनोभर दवरपाकू. जेन्ना आमी कितें इल्लीगल पावसाक थोडे सुंगट मारताय आमची कुसताय जाल्यार हे डिपार्टमेंट ही शर्मिला आनी फिशरी मिनिस्टर आमकां धरून 24 वरां मनीस दवरताय. आयज म्हाका दिसता फिशींग जेटीर कांयच हेंचे रिस्ट्रिक्शन ना अशें दिसून येता. ह्यो बोट्यो LED लायट घालून भायर हुंयसान गेल्यो जेटीर सान वयताय न्हू. जेन्ना जेटीर सान वयता डायरेक्टर म्हणटा की आमी कोस्टल पुलीस आनी डिपार्टमेंटाचे फिशरी मनीस हिंगा हें करपाक आयलोले आहाय, चोवपाक आयलो आहाय की कोण जनरेटर घालता वो ना ते. आयज हे जनरेटर लायट्यो ह्यो बोटींचेर येयली केश्यो. हें कितें चल्लां. आयज MLA ची बोट दवरप म्हणल्यार तुमी चिंताय MLA जोरी तर लायटी घालता जाल्यार बाकीचे आमचे दुसरे नुस्तेकार केश घालपा. हे CMान हेचेर उत्तर तेकोडे विचारचें केदार नायका कडेन. हो जो पळय काँग्रेसानसून BJPन गेला तेकोडे तेणी विचारपाचें. वो तेका तेणें येला आनी लायटी घाल म्हूण सांगले. आमच्या प्रमोद सावंतान तेका सांगला तूं लायट घाल आनी मार म्हूण फिशींग कोर म्हूण. जेन्ना कोर्ट सांगता LED लायट फिशींग बंद कराय म्हूण कोर्टान ऑर्डर दिलोली आहा तरी हे लायटिंग चालू आहा जाल्यार हो सरकार कितें कोत्ता. डबल इंजिनाचो सरकार कितें कोत्ता. SGPDA किरकोळ मार्केटा कुशीक उक्त्या सुवातेर घाणयारी उदक सोडटात. ताका लागून मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक त्रास सोंसचो पडटा. घाणयारो वास मारिल्ल्यान मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक नाकार हात धरून गिरायक करचें पडटा. तेन्ना संबंदीत खात्यान दखल घेवन संबंधिताचेर कारवाय करची अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. हे आमगेले फातोर्डा हे आमगेले मार्केटांतूले सगळे हिंगा बिजनेस आहा. हिंगा हेणी म्हाका फोन केल्लो हिंगा सुरेजाचें उदो हिंगा शेतां सोडलां म्हूण. आतां हिंगा येवन तर चोयलें जाल्यार हे शेतान चोय थोडे केलां सिवरेज सोडून सारकी. ही सिवरेज म्हळ्यार असली ही टॉयलेटाची सिवरेज
वो गुवाचें उदक हें हिंगा उबें रावपा जायना, हिंगा येता वास. हे मातशें चोवपा जाय. हे फातोडतात, हे सिवरेजाचे प्रॉब्लेम कितें आहेत व्हडले, अजून कितें हें सॉल्व जायना. आतां हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा, हे सिवरेजाक काम करून गेला, हे रोडा अंडरग्रावंड, हेका पयलीं अरेस्ट करपाचो आमच्या गोंयच्या सीएमान, कित्याक हेणे करोडांचे पयशे गेल्ले आहा हें काम करपाक. आतां हे दुयेंस सगळें आमी हिंगा फातोडेकारांनी हें काडपाचें. म्हाका उडगास आहा आनी मार्केटांतले सगळे लोक जाणाय ते भाशेन हिंगा सांजचे आमचे भुरगे सगळे क्रिकेट खेळटाले आनी हे शेतां आमचे सगळे फातोडेकार रोयताले आनी ही सारकी ड्राय जमीन. हे आयज चोय तुमी ही सिवरेजान आख्खी भरली आहा. हो गुवाचें उदक हे सगळें हिंगा भरलें आहा. हे आमचे फातोडा डेव्हलपमेंट, हे अजून प्रॉब्लेम सॉल्व कित्याक जायना. आतां हे गुवाचें उदक हे कॉन्ट्रॅक्टर कोणे कॉन्ट्रॅक्ट घेयला तेणी बिंदास मरे हे उदक हिंगा आतां पब्लिका मुखार हे सोडटाय. मग हे काय पब्लिका व्हॅल्यू ना, गोंयकारांक काय फोणू गेलना हे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय तांकां. म्हणजे तुमी गव्हर्मेंटा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट घेयला, जबाबदारी घेयल्या, हे तुमी खूंय तरी व्हरोन हे उदका फॅसिलिटी तुमी दाखयल्या, बट ही फॅसिलिटी हे शेतान सोडपाची. हिंगा आतां आमचो सगळो गोंयकार लोक आमचे ट्युरिस्ट हे मार्केटान येताय, हे वासान हे नाकार लेस धरून हे मार्केटान येताय. हे कित चिंतले गोंया हे आमच्या फातोडा केसली घाण गाय म्हूण मरे. आनी हे आमचे सगळे मार्केटांतले लोकांचे हिंगा बिझनेस आहा आनी ह्या वासान तर हिंगा लोक तर त्यांच्या बिझनेसाक कितें इफेक्ट जालो आनी लोक येयले ना जाल्यार हे आमच्या मार्केटांतले आमचे गोंयकार हे लॉस मरे. हे सगळे हांगा आमच्या मार्केटान हे आमी क्रिकेट खेळटाले हे सगळे आतां हे उदक सोडलेलें आसा घाणीचें टॉयलेटीचें आनी ते सगळे वासान आमकां रावपा जायना आनी आमचे कस्टमर कशे येवपाचे शॉपाचेर. बुधवारा हाँगकाँगच्या ताईपो नावाच्या वाठारात एका व्हड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सात भिरांकूळ उजो पेटलो. हे भिरांकूळ घडणुकेत आतामेरेन 128 लोकांक मरण आयला जाल्यार सुमार 200 लोक बेपत्ता जाल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दीत शुक्रारा हे रेस्क्यू ऑपरेशन सोंपले अशेंय जाहीर केले. पळय बुधवारा हाँगकाँगाच्या ताईपो नावाच्या वाठारात एका व्हड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सात भिरांकूळ उजो पेटलो. हे भिरांकूळ घडणुकेत आतामेरेन 128 लोकांक मरण आयला जाल्यार सुमार 200 लोक बेपत्ता जाल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. हाँगकाँगाच्या उत्तर ताईपो वाठारांतल्या निवासी संकुलात बुधवारा भिरांकूळ उजो लागिल्लो. उजो लागसरच्या उणेत उणे 8 इमारतींनी पातळिल्लो. हाँगकाँगात बांदकाम आनी नवनिर्माणात बांबूच्या छप्पराचो व्हड प्रमाणात उपेग जाता आनी हाका लागून हो उजो इतलो बेगीन पातळ्ळो अशें थंयच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. उजो लागिल्ल्या संकुलांतल्या 8 इमारतींनी जायते रहिवासी आडकून पडिल्ले पूण तांची नेमकी संख्या कळनाशिल्ली. उजो इतलो भयानक आशिल्ल्यान थंयच्या लोकां मदीं व्हड बोवाळ जालो. उजो पालोवपी दळ आनी बचाव पंगड रोखडेच घडणूक थळार पावून इमारतींत आडकून पडिल्ल्या लोकांक भायर काडपाक आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाक वावुरपाक लागले. अधिकाऱ्यांनी मरण आयिल्ल्या लोकांची नांवां अजून मेरेन जाहीर करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. इजिदोर फेर्नांडीसान गोवा फोरडान प्रवेश केलो खरो पूण ताच्या ह्या प्रवेशाचेर आरजीपीचो मुखेली धादोशी नाशिल्ल्याचे दिसून आयले. तशेंच फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया लेगीत आयकपाक मेळ्ळ्यो. त्या उपरांत विजय सरदेसाईन ह्या बाबतींत आपली भुमिका स्पश्ट केली. आमी हांगा फुटीरांक फायदो करपा खातीर नात. इजिदोर फेर्नांडीस हाका फक्त प्रशांत नायकाक आदार दिवपा खातीर घेतिल्लो. ताका तिकेट मेळची ना. ताच्या प्रवेशाचो इतलो परिणाम जातलो अशी आमी अपेक्षा करूंक नाशिल्ली अशें आमदार विजय सरदेसाईन सांगलें. पळय डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक गोवा फॉरवर्ड पक्ष ना हें क्लियर तकलेन धरा. इजिदोराक आमी घेतलो प्रशांत नायकाक बेनिफीट जावपाक. त्या टायमार हांवें चिंतूंक ना की येदो व्हडलो तेजेर आवाज जातलो. कित्याक म्हाका एक खबर आहा की 90% कॅबिनेट गोंयची डिफेक्टरांचें आहा आनी कोण तेजेर उलयना. विजय सरदेसाय एक फुडिल्ले आमदार मेंबर म्हणून येता आनी कॅन्डिडेट खंयच हात जालो म्हणून सांगना आनी येदो व्हडलो इश्यू जाता. हो इश्यूय कोण करता त्याचा त्रास जाता तो करता. आता खूप जाणांक तांचे फिलिंग्स हर्ट जातात खूप तांचे पार्टीचे स्टँड आहा इन्क्लुडींग आरजी ऑर मे बी काँग्रेस. तांचे स्टँडाक हांव मान दिता. दे हॅव अ रायट टू देअर स्टँड अँड आय रिस्पेक्ट देअर स्टँड. बट आवर इंटेंशन ऑफ गेटिंग इजिदोर इज टू एन्श्युअर दॅट वन ऑफ द ओरिजिनल रिव्होल्युशनरीज ऑफ गोवा प्रशांत नाईक म्हणटा तुम्ही सगळ्यांक जाणा आसतलें की पयलीं
खरे क्रांतिकारी तेन्ना प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स युनियन आशिल्ली, भुरग्यां खातीर झगडटाले, खरी क्रांती करून 50% कन्सेशन मेळ्ळी, अशा मनशाक रिप्रेझेंटेशन मेळचें ताचे खातीर आमी हें केल्लें. आमी येदो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो तो चिंतूंक ना, आनी आय एम एपॉलॉजेटीक, आय एम सॉरी फॉर नॉट एंटिसिपेटींग दिस टायप ऑफ रिस्पॉन्स, एंड I will not make my party a platform for defectors. This I am willing to be on record. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र, संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा, अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा